आणि तो मेला सगळे येता आम्ही सगळे येतले कित्याक आमकां न्याय मेळोंक जाय. आम्ही सगळी येता माणूस मेलो तर मेलो. 5 जणांचा खेळ नव्हतो एवढा व्हडलो मनीस गेलो. एकटो 2 जण कसे येतले. गेट ओपन करा मरे. गेट ओपन करा मरे. आमकां भितर येवंक जाय पुलीस स्टेशनार. कित्याक आयज आमचो मनीस 12:15 एक्सिडंट जाल्लो अजून तेजो न्याय मेळना. त्या मनीस फ्री भोंवता. अरेस्ट सुद्दां करूना तुमी. आता असे कमीच ते 4-5 हे झालेले आरमाला झाले 200 झाले काय ऍक्शन सोडून दे. दुसरा नंबर लागलो तुम्ही काहीच उलयना तरी हे करा न्हू तेजी एक्शन घ्या न्हू. गांवांतल्या गांवान अशें जाता हे. कितें जालें भाई तुम्ही सगळे जमल्यात पळय ते. आमी कितें केलें आमचो भाव मारलो गेलो आनी एक्सिडंटान 12:15 सकाळी तेन्ना ताका अरेस्टय करूना. तो आपलो फ्री भोंवता. दुसरे तो एक्सिडंट जाल्लो ते. हा ऍक्सिडेंट झालो तो झालो तो मेलो आता मेलो त्याचं हांकां काय पडलेले ना. ऍक्सिडेंट जाला मी सुद्धा 33 वर्सां सिरीज केल्या जेल डिपार्टमेंटान कळ्ळें. पूण अशें खूब काळजी येयले आमी खूप जाणांक आमी सुद्दां शिकयले धडे. आता तुम्ही जाप म्हाका आतां कितें न्याय जायो म्हाज्या भावाशीचो. नाजाल्यार माडा मी घेयना. माडा घेयत ना तो सुणो रे. वयल्या मिनिस्टर ताका जावनी येळ पडलो जाल्यार मोदी कडेन जावनी. तुम्ही सांगा मोदीक बोलता म्हणा विजयाधर गोकर्णकर म्हणून मोदी पर्यंत जावनी. आमी तशें कमी ना हे तुमकां सांगता. आमी कमी होवन येवंक ना. तुम्ही समाजच्या लूज घालून जेन्ना आमचो थंय मनीस मृत्यू जालो म्हणून आमी येयला. तो बिनदास भोंवता मरे. तो बिनदास इतलो भोंवता की ताका कांयच ना. पोलिसाचो सुद्दां काय पडलेले ना. बरें आतां ताका तेंच्यांनी खंयची सेक्शनां लायला कितें लायला ते आमकां आमकां कळोंक जाय न्हू. ना मडे आमी घेवचे ना. मडे थंय जा आमी. कितें बॉडी घेवचे ना तुम्ही. ना घेवचे ना. उल्हास गोकर्णकराची बॉडी घेवचेच ना. आमकां जाय ते कितेंय जाल्यार जावं. बरं दुसरी तेंची ती गाडयेची तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केला वो ना ते आमकां जाय आरटीओ केल्या जाल्यार ती गाडी काडूची ना. आनी तो प्रिजनान रावन जावा मरे. इन्स्पेक्शन करिनासतना गाडी तेजी सोडली कशी तेंचे. आणि त्यांचे सावंत जागा न्हू मोदी जाग्यार गेली सुद्धा केस आमी भिवपाक तयार आसा. आमी फाटीं येवपाक तयार तयार. ना आमकां न्याय मोदी हो जावं. जागा आमी खंय म्हणजे वचपी? पळय तूं आमी आतां लेट येयले म्हणजे तुमी समजता काय हे काय ना येता पोके आताना. आणि तेतून कोण मिडियाला हात पळय भितर आणि कोण तांकां सुद्दां सोदून काडटले आमी. वेळ पडत जाल्यार शिव्याय दितले केस. अशी फालतू दवरूची ना. आज हरमाला जवळ जवळ 4-5 मर्डर आले कोणीच ना. कोण ना. तुम्ही आपले काम करतातच तुझे. ते पोलीस आपले काम करतात. पूण भायरसून तांकां सपोर्ट रावन ते सोडून हाडटात मरे. बेली जुज सुद्दां बेलीच दिता. पयलीं आमी प्रिजनान सारखे हलयताले. हांव प्रिजनान काम केल्लो मनीस असो फालतू न्हू. ऍक्सिडेंट झाला तो बरो हा. स्टॉप जावंक झालं तेणे. कुत्र्या हाडून कहो आयला तेका. कुत्र्या हाडून कसो आयला रे हांव थंय आसलो मागीर. ऍक्सिडेंट केन्ना जाल्लो. जावं 12:15 जाला आयज 12:15 12:15 तेच्या उपरांत ताका तो भायर वार्रांत भोंवता. भोंवतालो तरी. हय भोंवतालो. तेजेर कांय एक्शन घेवना हेंच्यांनी. माझ्या उजेर त्यांच्यानी झगडी केली मरे. एकामेकाच्या गळ्याक धरले मरे. हांव थंय आसलो तो भाव विद्याधर रघुनाथ गोकर्णकर फुडान आहा. आणि माझो भाव असो दवरला. तेन्ना पोलीस मिलीस कोण ना. मीच ताका हेतून गेलो ॲम्ब्युलन्स मागून. तुया आणि तुयासून मागे म्हाका पेशंटाचा जाला म्हणून त्यांच्यानी घरा कडेन हाडलो आनी ताका दाबोटो येयलो. खंय येयलो मामोळे येयलो. आनी आज त्याची डेड बॉडी आमी घेयना. कोणय येवंक आमच्या कडेन समीपान करपाचीच ना. तो म्हणजे आमी डेड बॉडीसा घेवचे ना. घेवचे ना. तो फ्री भोंवता. आणि ताका अरेस्ट जायच जाय. आनी ती आमकां सेक्शनां खबर आसूंक जाय कितें सेक्शनां. अरेस्ट जावो मरे ताका. अनबेलेबल लायला. आणि ताका अरेस्ट कसो करूंक बेडी घालून म्हाज्या समोर हाडूंक. मी प्रिजनान केल्लेले काम 33 वर्सां 1 आनी 2 न्हू. सेंट्रल जेल आगवाद म्हापसा पणजी मडगांव वास्को कळ्ळें. फक्त कोलवाळे करूंक ना. ताका बेडी घालून हाडटले तेन्ना माड्याक आमी वयतले.
बेडी घालून हाडायचा का कोणाक जाई जेल म्हणजे काय ती आणि मी जेलीन काम केलं मनीस तसे मनशाक हलयलेले असो एक आणि दोन हलवंक ना असे सुकून नारायण बाकीच्या सारखे आम्ही हाजी केला कळ्ळें मरे सुकून नारायण बाकी हाजी केला ते मनशे आनी पावले नाही, आता जेन्ना तुम्ही आता विचारपाक गेले पळय आमी आतां विचारपाक गेले की आमकां न्याय जायो मग त्यांना तुम्ही आता गावचे सगळे विचारपाक गेले त्यांना पुलिसांनी गेट कित्याक दाबली तर एफआयआर केले का पळोवंक जाय म्हणजे आता सांगतले न्हू ते आमकां काय काय केला कशें ते कितें अजून केला ते. करिना मरे ओपन कितें करपाचें आमी तो घरा बसलो हायचं हा पुलीस स्टेशन गावच्या लोकां खातीरूच आहा न्हू हय गावच्या लोकांत आमचेच ग्रिवेन्सी आयकोवचे खातीरच आसता तुमकांच न्हू. घेना भितर आता ना मरे अजून हे पळय गेट आमी भायर आसा. गेट हा इल्ली पयला तो म्हणटा चौक जाण कितें आमी येतले अरे सगळे माणूस आमचे येतले. जाले आनी आमी येवंक शकता वचोंक शकता सगळे स्वताचो येतले भाव आमचे मरो भितर. स्वताचो भाव मेडिकल आसतना आमी येयला तेंचोच जर कोणी असलेलो जाल्यार ते येतले असले मरे हे मनीसच आमचे सारखे हे मनीस आमी मनीस कडच्यान आसले न्हू कोतरा न्हू तो कुत्रे सारको मारून उलोवपाक बघूले भितर हा आता आमी कंप्लेंट करपाक येयला ताच्यार कितें मागणी कितें आहा तुमची आमची मागणी आमकां न्याय जाय कशा तरेन ताका अरेस्ट करपाकच जाय त्यावेळेस कंप्लेंट बेडी घालून हाडून जावं माझ्या घरा आयज अरेस्ट करपाकच जाय आनी तेची कितें सेक्शनल आयला न्हू ते आमकां दाखोवंक जाय आनी एफआयआर आमकां दिवंक जाय तेजो आमचो भाव येतो भाव देईल म्हाजो तो हा? आनी तेजी ते इन्स्पेक्शन केला वो ना ते आमकां जाय गाडयेची आरटीओन केला वो ना ते आमकां जाय ते आनी गाडी कशी सोडली तेची ती जाय आमकां कसली गाडी आसली ती तेजी केटीएम गाडी आसली आनी हेवी स्पिडीर गेला 80च्या वयर स्पिडीर वतान कोणाचे जेणे गाडी मारल्या पळय तेचें नांव कितें गाडी नाल्ली तातूंत मी असलो पूण मी थंयसर असो आलो म्हाका ती नांवाय कळना काय कळना भावाची पयस असलो मी हां. व्हडलो भाव ताचो कळ्ळें तेजें नांव सोहम वोस हरमलचोच सकयल आवड्याचोच तो हरमलचोच तो हा हरमलचोच सकयल आवड्याचो कितें पुलीस म्हणून ऐकला आम्ही तो हाली जॉईन जाला 2 महिने जाला अंड आतांच जाला हाली तो फिक्स नसतलो पूण त्याच्यार एक्शन जावंकूच जाय पुलीस असो कोण हांव निवडी- न्याय हो आमकां मेळाकच जाय इन्सानच आमी न्हू आमी मनीसच न्हू हा, पुलीस असो कोणूय असो पूण त्याच्यार एक्शन जावंकच जाय जालो तो इतकेच जाय आमकां स्टॉप जावंक जालो आनी ताका व्हरोंक जाल्लो हॉस्पिटलान कसो वडीत घेवन गेलो तो? चलो. आमकां कितें जाल्लो आता आमी कंप्लेंट करपाक येयलेले रिटर्न कंप्लेंट आमचो आदार गेलो कळटा ना काम तो क्या बिना तूच